साळगांवचे आदले आमदार जयेश साळगांवकर हांणी भारतीय जनता पक्षाक राजिनामो दिलो। आपूण 2027ची वेंचणूक लढयतलो, पण आपल्या लोकांक आनी कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेवन फुडली वेंचणूक खंयच्यान लढयतलो हें थारायतलो म्हण जयेश साळगांवकर उलयल्यात। आरडीएक्स गोवा खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। हांव आयज बीजेपीच्यान रिजायन जाता एज मेंबर आनी एज जी पदांचेर हांव आसलो पळय त्या सगळ्या पोजिशनाचेर आनी सगळे म्हाजे जितले रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा ते सगळ्या कडल्यान फॉर्मली हांव आयज अनाउन्समेंट करता। सकाळी हांव माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळोन तेंच्या सुपूर्द हो राजिनामा केल्लो आसा। म्हाका दिसता की तुमकांय खबर आसतलें की फ्रॉम पॉलिटिकल लायफ जेन्नाचें म्हजें पॉलिटिकल लायफ जिल्हा पंचायतीन सुरू जालां आय हॅव बीन व्हेरी कनेक्टेड, व्हेरी रुटेड आनी लोकां कडेन एक नाळ जोडून कसो हांव सदांच वागलां। लोकांचे कितें कामां आहा, प्रश्न आसा, ताका लागून लोकां कडेन म्हाजें एक वेगळें रिलेशन एक तयार जाल्लें। फक्त म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू, पण म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर नेबरींग ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्या लोकां कडेन म्हाजें तशेंच नातें आसा। आनी म्हाजे फ्रेंड्स नॉट ओन्ली फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑर अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, पण जे उच्च पदाचेर जे पार्टीन आसा ते फ्रेंड्स सगळे मेळोन म्हाका एका स्वरान सांगपाक लागले की यू हॅव टू क्विट द पार्टी आनी तुजी गरज आसा की तूं आमकां सगळ्यांक तूं जाय परत। मध्यंतरी अशें दिसलेलें की पॉलिटिकल लायफ हांवें अशें कमी केल्लें इन द सेन्स पार्टी वर्क जावं हांव जो स्टार्टींग ऑफ बीजेपी कडेन हांव इलेक्शन कंटेस्ट केलें तेज्या फाटल्यान मातसो डिटॅच कसो जालो, डिस्कनेक्टेड जालो आनी फॉर ओवर पिरियड आय वॉज कंप्लिटली डिस्कनेक्टेड। कसल्याच पार्टी फंक्शनाक अटेंड जावप ना आनीक जायनासलो। बीजेपी टिकेटीक अजून टायम आसा, टिकेट दिवपाक अजून टिकेटीचे तेंच्यांनी सर्वे जावना, टिकेटीचे तेंच्यांनी अजून हे घेवना, नांवां घेवना, कोण इंटरेस्टेड आसा कोण इंटरेस्ट ना ते। म्हाजें रेजिग्नेशन मच बिफोर टिकेट डिसिजन। सो टिकेट जातली तेन्ना जातली, टिकेट दितली ताका दितली, तेंचो प्रॉपर सर्वे आसता आनी तो सर्वे करून ते कोणाक टिकेट आय एम रिजायनींग मच बिफोर। आनी म्हाका आमच्या लोकांक अशें दिसता कांय रिजायन जावचो म्हणून, आनी एक्चुअली दीस इज व्हेरी पेंडींग डिमांड। खूब तेंप जावन म्हाका लोक सांगताले रिजायन जावन करचें कितें, इंडिपेंडंट रावचो काय कितें? रिजायन जावन लोकांची कामां करची कशी करते बीजेपी सोड म्हणून कार्यकर्त्यांनी कित्याक ते विचारूना तेंका कित्याक सोड म्हणून तेंका एक वॉयस जाय आसलो, ते जे म्हाजे बरोबर कार्यकर्ते आसले म्हाका दिसता जे वर्क विथ मी फॉर गोवा फॉरवर्ड, जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसले, जे बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हाज्या बरोबर काम केल्ले आयज सगळे आयज त्या कार्यकर्त्याक लेफ्ट आउट। म्हणजे हेंका खंयचोच स्थान ना आनी हे पॉलिटिकली सामके इम्पॉर्टंट मनीस जेंका आयज कितेंच इम्पॉर्टन्स उरलेलो ना।